म्हाका अशें दिसलें मिटिंगेंतल्यान अशें दिसून आयलें की सगळे स्कुलाचे प्रिंसिपल हेडमास्टर हे आमच्या आयच्या मिटिंगेक सहमत आसा, कारण तांकांय तो खूब कळ सोदचें पडटा. कारण स्कूल टिचरांची जबाबदारी इतलीच आसना की स्कुलाक आयले भुरग्यांक शिकयलें आनी शिकयलें म्हणटकीर गेले घरा. ती स्कुलाक घरा कडेन सेफ पावता काय ना ही इतली जबाबदारी स्कुलाची आसता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जबाबदारी आशिल्ल्या कारणान आज स्कुलांनी सामकी सिरियस घेतिल्ले कडेन आसा. आमी मॉनिटर करतात, PI मॉनिटर करता, रोलंड बाबूय मॉनिटर करतले. आनी जे आमी ट्रॅफिकाचे जे प्रॉब्लेम्स आमकां फेस करचे पडटा ड्युरींग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्कूल आवर्स स्पेशली इन मारगांव सिटी. सो ह्या मिटिंगेन आमी सगळे जे हेडमास्टर्स आसा आनी PTA मेंबर्स आसा तांकां आमी कॉल केल्लो आनी खुबशे स्कुलाचे पेरंट्स आनी PTA मेंबर्स आनी हेडमास्टर्स प्रेजेंट आशिल्ले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें तांकां सांगलां की देर इज वन सर्कुलर रिगार्डींग चिल्ड्रन ट्रांसपोर्ट कमिटी फॉर्म करची पडटा. तेतून हेडमास्टर जो आसा स्कुलाचो ही वील बी द चेअरमॅन अलॉंग विथ द PTA मेंबर्स, एक ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर, RTO, आनी हे आमी ही कमिटी वील सुपरवायज द सेफ्टी ऑफ स्टुडंट्स जे ट्रांसपोर्ट करता इल्लिगली प्रायवेट व्हेकल्सान मागीर बसींनी हाडटा. सो तेंचेर एक चॅक दवरपा खातीर रिगार्डींग देअर रजिस्ट्रेशन, मागीर तेंचे फिटनेस, बसीचे सगळे कंडिशन सारखे आसा काय ना किंवा व्हेकल्स सारखे आसा काय ना हे पळोवपा खातीर जी कमिटी फॉर्म केल्ली ती तांकां एनलायटन केल्ली आसा. आनी सेकंडली आय ऑल्सो ब्रीफ डेम अबाउट द ट्रॅफिक वॉर्डन स्कीम विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव कित्याक ट्रॅफिक पुलीस आमी सगळे स्कुला कडेन दवरपाक शकना. So I have requested PTA and the headmasters to appoint at least one traffic warden, parent of the students who is studying in their school, to volunteer as a traffic warden. We will train them. Problems सांगल्या पळय, most of them we are aware of it and we are working of it. Some are new. So whatever problems they have given us, definitely we are going to work on it. And before the academic school starts, we will have a proper plan and we will implement it during the opening of the schools in this month.